नमस्कार. आयच्या या खाशेल्या कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. कांय व्यक्तिमत्वां आनी राजकीय व्यक्तिमत्वां अशीं असतात जांचो फक्त राजकारणाचेर न्ही जाल्यार समाजकारणाचेरय तितलोच प्रभाव आनी पगडो आसता. अशेंच एक व्यक्तिमत्व म्हळ्यार विक्टोरिया फर्नांडीस. तांचें गोंयच्या खातीर, गोंयच्या राजकारणा खातीर, गोंयच्या समाजा खातीर योगदान कितें आनी तें योगदान, ती लेगसी फुडें व्हरपाची आज कोणा भितर तांक आसा काय कितें. दोन मानेस्त आसा म्हजे बरोबर स्टुडियो जे ह्या विशयाचेर चर्चा करतले. पयलीं आसात जाणी आमी खूब लागीं सावन पयल्या, आंदोलनां केल्यात तांचे बरोबर, अशे गोंयांतले नामनेचे लेखक आनी जाणी तांचेर पुस्तक सुद्दां बरयलां. दिलीप बाब बोरकार, स्वागत तुमचें. दुसरे आसात म्हणजे गोंयांतले नामनेचे रिसर्चर, विज्ञानीक आनी प्रोफेसर, जाणी आमी बरोबर म्हाका दिसता इवन विधानसभेक तांची भाशणां आनी तांच्या प्रश्ना खातीरूय तांचे बरोबर काम केलां. डॉक्टर नंदकुमार कामत, स्वागत. दिलीप भाऊ, तुमचे कडच्यान सुरवात करता. लेगसी कितें, एक थोडक्या भितर जर सांगपाचें जाल्यार मामीची लेगसी कितें? विक्टोरिया फर्नांडीस, जिका मामी म्हणटात, एक्चुअली ती मम्मी. मम्मी म्हळ्यार आवय. आनी एक बायला मनशे भितर राजकारणी आनी सगळे गजाली आसात. एक आवयपण जें कितें आसा तें म्हजे सारके फाटले 40 वर्सां पळयत आयिल्ली आसात. आनी एक राजकारणी हे नदरेन जेन्ना पळयता, ती राजकारणी केन्नाच नाशिल्ले. राजकारण वेगळें, पूण गोंय सांबाळपा खातीर ओपिनियन पोला पासून जिणें जें काम केल्लें आसा पळय, आनी तें आतां मेरेनचे पयर पयर हालीं पासून, तर अशी जी ताका लेगसी आसा पळय, ती अजून मेरेन आतां फुडें कोण व्हरतलो काय दुबाव आसा. कित्याक आयचें राजकारण, समाजकारण हें सगळें जाण पळयता आसतना मामी ही एकमेव मामी. तिजे उपरांत खंयचीच बायल मनीस मुखार अशी करतले अशें दिसना. कित्याक तो काळ वेगळो आशिल्लो, आतां फुडलो काळ वेगळो आसा. फुडलो काळ हो सत्ता कारणाचो, समाज कारणाचो ना. मामीन तें केलें आनी तशें कोण तरी जावचें. आनी हे आयचो कार्यक्रम पळोवन ताजे कोण तरी प्रभावीत जावन मुखार सरचें अशें म्हाका दिसता. आनी तें जर जालें जाल्यार ह्या कार्यक्रमाचें म्हाका दिसता तेंच फळ आसतलें. नंदकुमार बाब, लेगसी कशी एक्सप्लेन करतात मामीची? लेगसी हो शब्द खूब मोठो आसा, कित्याक ही व्यक्तिमत्व आसता ती इतिहास घडयतात. हांव लेगसी म्हणना, पूण संपूर्ण कारकीर्द विक्टोरिया फर्नांडीसांची पळयली जाल्यार ती ही 4 तत्वांचेर उबी आशिल्ली. हाजे फुडले येता ते एक इंडिपेंडंट जे अभ्यास करपी लोक आसतले गोंयच्या पॉलिटिकल हिस्ट्रीचे, तेय सांगतले की सगळ्यान पयलें सॅक्रिफायस, दुसरें सर्वीस किंवा सेवा, तिसरें संघटन आणि चौथें संघर्ष. ज्या ज्या समाजान ज्या ज्या काळाचेर लोकशाही प्रश्न निर्माण जातात, लोकशाही वेवस्थेन, गुड गव्हर्नन्साचे, सामाजीक न्यायाचे, लोकां भितर संघटन घडोवन हाडपाचे, त्या वेळाचेर अश्यो व्यक्ती जाय आसतात ज्यो सोशल इंजिनियरींग करूंक शकतात निर्भीडपणान. आनी सगळ्यान व्हडली जर खरोखरच तुमी आतां लेगसी हो शब्द हो पश्चिमेक चड वापरतात, क्लिंटनाची लेगसी कितें, केनेडीची लेगसी कितें, जवाहरलाल नेहरूची कितें, तेच हांव ताका मुदयेतीकच उतर दिता जाल्यार फियरलेसनेस. निर्भीड आसप हें सामकें गरजेचें. कोणाकच भिवपाक जायना. हें मामीचें सामकें सगळ्या तिच्या जिवनाचें सार म्हणटा तें निर्भीड बायल. कोणाकच केन्ना भिवंक ना असली बायल. आनी तिजें सगळें जें समाजकारण, राजकारण आसा तें द पॉलिटिक्स ऑफ फियरलेसनेस. एक गजाल म्हाका जी दिसता की तुमी आतां ओपिनियन पोलाचें नांव घेतलें. रेंदेरांचें एजिटेशन आसा, रापणकारांचें एजिटेशन आसा, लँग्वेज एजिटेशन आसा. ओपिनियन पोल ते लँग्वेज एजिटेशन आनी ताजे उपरांतची कितलींशींच आंदोलनां जंय आमी देंवली. म्हाका दिसता एक राजकारण्यांची पिढी गोंया भितर अशी आशिल्ली जी आंदोलनांतल्यान मुखार सरली आनी राजकारणां भितर आयली. ताका लागून घडये तांकां त्या समाजाचें अधिश्ठानूय आशिल्लें आनी तांच्या राजकीय कारकिर्दीकूय तें अधिश्ठान आशिल्लें. हें अधिश्ठान मामीक खंयच्यान मेळ्ळें आनी आज जेन्ना तुमी ट्रेंड पळयतात तेन्ना हें अधिश्ठान नासतना जे मनीस राजकारण करतात तांचे मदीं आनी मामी मदलो फरक कितें जाणवता? ज्या वेळाचेर मामी राजकारणान आयली तेन्ना निव्वळ राजकारण म्हणटात पळय हो प्रकारच नाशिल्लो. ओपिनियन पोला वेळार हांव तेन्ना खूब भुरगो, 6 वर्सांचेर आसतना, तेन्ना म्हाका नाशिल्लें. पूण रवींद्र केळेकारा सारको सांगात म्हाका मेळ्ळो. आनी जेन्ना आमी भासाभास करताले तेन्ना रवींद्र बाब विक्टोरिया बाबतींत खूब बरें गजाली सांगताले. तातूंत हांवें तें उज्याचें फूल म्हणून जें पुस्तक काडलां तातूंत डिटेल हें बरयल्लें आसा.
तो काळ पळय आशिल्लो तो असो आदले राजकारणी विनोबा भावे म्हण नेहरू म्हण हांच्या प्रभावा खाला आयिल्ले लोक हे सगळे. आनी म्हाका याद जाता जेन्ना हांव विद्यार्थी चळवळीन आशिल्लो तेन्ना गोंयांत जनता पार्टी फॉर्म जाली आनी रवींद्र केळेकारा खातीर हांव सगळे हे आमचे जॉर्ज फेर्नांदीस मागीर हे सगळे लिडर आशिल्ले त्या काळाचे तांचे बरोबर आसताले. आनी त्या वेळाचेर जे राजकारण आशिल्लें तें वेगळे पद्दतीचें आशिल्लें जें आतां आमकां खंयच दिश्टी पडना. आनी मामी ओपिनियन पोला वेळार आनी पयलींची पळय आंदोलनां आशिल्लीं पळय सगळीं तातूंतल्यान जो पळय एक प्रकार घेवन आयिल्ले पळय राजकारणाचो तोच ते मुखार घेत आयले. म्हणून ती आयचे सारके राजकारण्या भशेन आमकां दिसना तर ती वेगळे राजकारण आमकां पळोवंक मेळटा आनी तेंच ते मुखार व्हेले. आनी तिचे बरोबर युवक जे आतां पासून आशिल्ले पळय तीच गजाल मुखार व्हरपाक पळयताले आनी हें राजकारण आमकां अपेक्षीत आशिल्लें, नंदकुमाराक अपेक्षीत आशिल्लें तेंच राजकारण. आनी दुर्दैवान आतां तें राजकारण आतां ना पूण फक्त आसा ती यादी ह्यो. तुमी निर्भिडता म्हळें हें अधिश्ठान खंयच्यान आयलें आनी आज जेन्ना पळयतात की आज जेन्ना पॉलिटिक्सा खातीर पॉलिटिक्साक आयिल्ले राजकारणी पळयतात आनी ती पिळगी आज कमी जायत चल्ल्या एक एक करून ना जायत चल्ल्या. फरक कितें जाणवता? फरक इतलोच आसा मामी एक उत्कृश्ट विद्यार्थिनी आशिल्ली आनी तो काळ जो आशिल्लो 1963 तो 1967 हो खुबसो शिकपाचो काळ आशिल्लो. गोंयचो नवो स्वतंत्र नव्यात लिबरेट जाल्ल्या राज्यान मामी संघर्शांतल्यान लोकांचे प्रस्न घेवन ओपिनियन पोल चळवळ सुरू जावच्या पयलींच आपलो स्वताचो असो एक सोशल आनी इकॉनॉमीक एजेंडा घेवन फुडें सरिल्ली जो केन्नाच ओपिनियन पोलाच्या चळवळीन सोशल आनी इकॉनॉमीक एजेंडा केन्नाच नाशिल्लो. फक्त पॉलिटिकल जिओ पॉलिटिकल एजेंडाच आशिल्लो. गटराक जाले तेन्नाय नाशिल्लो. सगळ्यान म्हत्वाची गजाल जी आयच्या राजकारणान ना म्हणटा ती ज्ञानाचें हांगा कोणाकच पडिल्लें ना आनी कोणाक शिकपाचेंय बी कांय ना. कित्याक प्रत्येकाक आज एडवायझर कन्सल्टंट मेळटात विकते. विक्टोरिया फर्नांडीस कन्सल्टंट म्हणजे खंयच्याय सरकाराक जर कोणें सल्लो दिवपाक कन्सल्टंटाक कडच्यान हरशीं ज्ञानच मेळपा जाय. कन्सल्टंट सोडून कन्सल्टंट कितें करता न्ही. हे जे आसा ती मामी विक्टोरिया मामी आमची रेंदेरा कडच्यान मिटकारा कडच्यान हांव तिच्या बरोबर भोंवन शिकलां. लोकांचे समाजाचे म्हणटा ते सगळ्यान व्हडलें विद्यापीठ आसता. जशी निसर्गाच्या विद्यापीठांतल्यान कालापुरा मेर्शी भोंवन ती शिकली त्याच पद्दतीन ती गावडा समाजा बरोबर थंय कांकरा वचून नावशी वचून तांच्या बरोबर बसून ती शिकली. आनी आमी प्रत्यक्ष पळयलां हें तिजें शिक्षण जाता आसतना आमचेंय शिक्षण जातालें. मीठ कशें काडटात, तापोवणी म्हणजे कितें, कितले दीस लागतात. हें आज खंयचो राजकारणी त्या स्तराचेर वचून आज हें अशा तरेचें शिक्षण तळागाळान वचून घेता आनी सामकें म्हणजे जाणी अक्षराची वळख सुद्दां ना अशा लोकांक सन्मान मान दिवन ते शिकून घेवन मागीर ते प्रस्न अभ्यासून विचारवंता बरोबर चर्चा करून ते मांडटा. कित्याक मामीन प्रत्यक्ष पयले खेपेक विधानसभेंतली अशी आमदार आसतली ती अपक्ष की तिने एक सल्लागार मंडळ आपले नेमिल्लें. ताजेर रवींद्र केळकार, पर्सिवल नरोन्ना, विजयेंद्र कामत आनीक JB सरदेसाय आनीक अशे सगळे लोक ताजेर नेमिल्ले तिणें की विधानसभा कामकाज कशें करचें. 1-2-3 वर्सां ह्या पद्दतीन ताजेर सगळी चर्चा जाताली की कसले प्रश्न घेवपाचे. रवींद्र बाब कितें सांगतालो, डॉक्टर JB सरदेसाय कांय सुचना दितालो, डॉक्टर आमचो हो आशिल्लो तेन्ना तोय दितालो, पर्सिवल नरोन्ना आमचो गेलो तो आतां. म्हणजे बेजिकली म्हाका दिसता की आमची खूब चूक जाता अशी की आयज ज्ञान म्हळ्या बरोबर राजकारणी सामके कुशीन सरतात. कित्याक ज्ञान तुमकां सत्या कडेन व्हरता आनी सत्य तुमकां न्याया कडेन व्हरता. म्हणटकीच आमी सदांच शिकपाक तयार आशिल्ली आनी ती शिकत रावताली. आमी स्वता पळयल्लें आसा. तातूंतल्यानच तुमी म्हणटात की निर्भीड म्हणजे तिका सत्याचो साक्षात्कार जालो. तिका कळ्ळें की खरोखरच ह्या लोकांचेर गरीब दुबळ्या अन्याय जाल्लो आसा आनी तो काल्पनीक ना. तिणें स्वता पळयल्लें आसा, अभ्यास केल्लो आसा म्हणून ती पोटतिडत. एक्झॅक्टली मायक्रो लेवलचेर पॉलिटिक्स करपी बाय. एक गजाल सांगात, मागीर आमी जेन्ना उलयतात तेन्ना ओपिनियन पोल धरून लँग्वेज एजिटेशन भाशा आंदोलन मेरेन आनी ताजे उपरांत म्हाका हें तुमकां विचारचें दिसता की प्रोटेक्टर हो शब्द जन्मा येता, प्रोटेक्टर ही संघटना जन्मा येता. म्हाका दिसता तुमीय संलग्न आशिल्ले आनी मागीर त्या प्रोटेक्टर ह्या संघटनेचो प्रवास तिका अटक जाय मेरेन वता. कितें जालें? गोंयची परिस्थिती एका वेळाचेर आतां आसाच पूण त्या वेळाचेर एक लक्षात घेवंक येतालें की हांगा अशे तरेचे लोक गोंयांत येताले दिल्ली हांगचे ते आनी हांगचे प्रत्येक गजाल काबीज करपाचो प्रयत्न चलतालो. आनी मूळ गोंयकार जे आमी म्हणटा मूळ गोंयकार कितें हो विशय वेगळो पूण जो गरीब जो गोंयकार जो आशिल्लो पळय ताका कोणाचें प्रोटेक्शन नासतालें. कोर्टान वचत जाल्यार रखडटा. सरकार पळय आसा तो पयशेवाल्या वाटेनूच आसा. अशी खुबशे परिस्थिती आशिल्ली
तेन्ना आमकां एक प्रस्न चर्चा करता आसतना दिसून आयलें की गोंयकारांक जर रक्षण करतले प्रोटेक्शन करतले जाल्यार एक संघटना जाय आनी त्या वेळाचेर आमी एकठांय येवन गोवा प्रोटेक्टर्स म्हणून एक संस्था स्थापन केली आनी ताका आख्खे गोंयचे खंयचे खंयचे भुरगे मेळत रावले आनी आमी जेन्ना ताजें इनॉग्रेशन केल्लें त्या वेळाचेर फक्त हांवच नाशिल्लो, सुश्रुत मार्टिनाचो बापूय जो फ्रिडम फायटर आशिल्लो डॉक्टर मार्टिन्स तो ताजे उद्घाटनाक आयिल्लो. अशे कितले बरे बरे समाजांतले व्हडले लोक आयिल्ले. पूण उपरांत कितें जाता, जेन्ना लिडरशीप खंय तरी कमी जर पडत जाल्यार मागीर ते हाता भायर वता. तशें पद्दतीन जालें. कित्याक आमकां कल्पना नाशिल्ली की आमकां इतलो सपोर्ट मेळटलो म्हणून. आमी त्या वेळाचेर पणजे जमुया अशें सांगल्यार हजारांनी भुरगे तरणाटे येताले आनी शेवटी हाका लागून जालें कितें की लिडरशीप कमी पडपाक लागली आनी हाका लागून जो एक उद्देश आमच्या मुखार आशिल्लो अशें करपाचें तो उद्देश मागीर व्हांवत असो गेलोच तसो आनी ताका कंट्रोल उरपाक जालो ना. आतां मामी भितर तें आशिल्लें कंट्रोल करपाचें, तिच्या शब्दाक मान आशिल्लो, पूण ताजे भितर मागीर यंग ब्लड जें आसा पळय तें यंग ब्लड जर त्या वेळाचेर तूं तें सारकें चॅनलायज जर केलें ना जाल्यार तें तो बान फुटून व्हांवत दुसरे कडेन वता आनी ताजे खुबशे वायट गजाली त्या वेळाचेर घडपाक लागले अशें. पूण प्रोटेक्टर्स ही संघटना वायट नाशिल्ली, पूण कांय एलिमेंट जाका तातूंत हांवूय आसा ते कंट्रोल करपाक पावले ना आमी अशें आनी ताका खंत आसा, ती खंत आसा. दादा कितें म्हणटात तुमी, कित्याक प्रोटेक्टर फायनली तांच्या आनी रुडोल्फाच्या अटके मेरेन पावले? मूळ कितें आसा की आमी खंयच्या काळा भितर ही संस्था जन्माक आयली आनी खंयच्या काळान ती उद्ध्वस्त करपाक गोंयच्या इस्टाब्लिश्ड माफियाच्या हाजेर सगळ्याच कॅपिटलाचेर फोर्साचेर तयार जाल्ल्या राज्यवेवस्थेन प्रयत्न केले, तो एक स्वतंत्र इतिहास बरोवचोच पडटलो. कित्याक जेन्ना सगळीं शेतां बुडलीं, हजारांनी माड कालापूरचे कुसले आनी कोणूच फिरकूंक ना चवकशी करपाक, ना मामलतदार, ना तलाटी, ना मंत्री, रस्ते तर जवळ जवळ 10-10 दीस बुडून उरताले. लोक हतबल जाल्ले, गांवांत उदक सारकें येनाशिल्लें आनी प्रत्येक जाण विचारतालो कित्याक पक्षांतराचें राजकारण 89-90 सालान तेन्ना सुरू जाल्लें व्हडल्या प्रमाणाचेर गोंयांत. आनी एक सादें उदाहरण दितलो जाल्यार खूब फावटी हांव जेन्ना त्यो जजमेंट्स तपासूंक बसता तेन्ना आज राम जेठमालेनी केसी घेतिल्ल्यो की विक्टोरिया फर्नांडीस, रुडोल्फ फर्नांडीस हांकां तुरुंगांत घालपाचें कारण कितें जाल्यार तांकां राजकीय दृश्ट्या निश्प्रभ करून चेंचून उडोवपाचें. कारण तांणी पॅरलल इकॉनॉमी गोंयची आसा ताका एक चॅलेंज निर्माण केल्लें. भंय आशिल्लो की तातूंतल्यान एक युवकांचो प्रबळ असो गोवावादी पक्ष तयार जातलो आनी ते राजकीय तांचे ध्येय आसात तेच चिड्डून उडोवपा खातीर सगळ्यो पुंजीपती आनी सगळे माफियावादी रियल इस्टेटान मुखार जे मागीर सरून जाणी गोंय पाड कायदो सुवेवस्था हो विशय नाशिल्लो. कायदो सुवेवस्था हो त्या वेळाचेर कांय राजकीय व्यक्तीची तेन्ना प्रतिमा तयार करपा खातीर त्या वेळार निर्माण केल्लो तो प्रस्न आशिल्लो. आमी बारकायेन पळयल्लें आसा तेन्ना कितें जातालें तें. कित्याक जे तुमकां हिस्ट्री शिटर किंवा बाकीचे जे एलिमेंट्स आसता ते सगळ्या पक्षान आसात. आज सगळ्या पक्षान राजकीय हाज्या पासून आज आमच्या लोकसभेन आनी राज्यसभेन सुद्दां तांचे जर रेकॉर्ड्स काडून पळयत जाल्यार असो 30% तरी आमकां दिसतलो सेक्शन आसा तो. पूण ज्या पद्दतीन मिडियान एक निगेटीव इमेज तयार केली आनी सगळेच मागीर ताजेर विश्वास दवरूंक लागले. आमी गांवांत रावपी, आमी सामके सुरक्षीत आशिल्ले गांवांत. मागीर प्रश्न काय, मेरशेचे लोक सामके सुरक्षीत आशिल्ले. मागीर गुंडगिरी म्हणटा ती कोण, खंयची, केन्ना, हे कोणें निर्माण केले? ह्यो बातम्यो फेक न्यूज तेन्ना म्हणटा तो नाशिल्लो विशय. आतां ते सगळे जर इवन पुलीस रेकॉर्ड्स आनी रिपोर्ट्स काडून जे राम जेठमलानीन भायर मारपाक लायले आनी तांकां कॉफेकोजाच्या अंडर अटक केल्ली, ते जजमेंट आज आसात ऑनलायन, सगळ्यांनी वाचून पळोवचे. ची थू केल्ली आसा गोंयच्या सरकाराची, तांणी व्यक्ती स्वातंत्र्य उद्ध्वस्त केलें म्हणून हांगा. आनी तातूंतल्यान इंट्रस्टिंग गजाल ती भायर सरता आनी अपक्ष जिखून येता. अपक्ष आनी मागीर काँग्रेस. ही जी वाटचाल आसा ह्या वाटचाली भितर मामी बदलली. सुरवातेक आमी गोमंत लोक पक्ष म्हणून एक पक्ष तयार केल्लो आनी कांय कॅन्डिडेट एराज मुसेकेरो मातानी बी आसा पळय आमी एकठांय येवन सुरू केल्ले आनी सांताक्रूजची कॅन्डिडेट म्हणून वितळे आमी आशिल्ले आनी तिका ते दिवपाक थारायले. पूण त्या वेळाचेर असो विशय आयलो की समजा तिका जर तिकेट दिली गोमंत लोक पक्षाचे जाल्यार ती निवडून येतली काय कितें हो दुबो आसा. म्हणून तिणें तो पक्षाची तिकेट भरिनासतना तिणें अपक्ष रावली आनी तिणें आपले सांताक्रूज जो मतदारसंघ पळय आसा ताणें अक्षरशः घरा लोकांचेर प्रेम केल्लें आसा. नंदकुमार तुका सांगताच पळय, नंदकुमार तिका इमिजिएट शेजारी, तिच्या घरांत
खंयच्याय रातचे 12-1 पासून वचत जाल्यार कोण ना कोण गरीब मनीस आसतालोच की आपल्याक मदती खातीर आयिल्लो आनी अशी एक प्रेम करपी बायल आनी मम्मी जी म्हणटात पळय तें उतर थंय स्वार्थ जाता कळ्ळें न्ही. तर त्या वेळाचेर मतदार तिजे फाटल्यान आशिल्लो अजुनूय आसा असो की मम्मी सोडून दुसरो विचारूच करप ना असो आनी ताका लागून पयले फावट खूब प्रयत्न केले तेणें पयलीं निवडून येवपा खातीर आयली ना पूण अपक्ष म्हणून रावली हातूंतूच तिजें तिगेलें काम म्हत्वाचें दिसून येता. त्या काळाचेर अपक्ष म्हणून रावप निवडून येवप हें खूब व्हडलें काम आशिल्लें. एक म्हाका याद जाता तशी की मंत्री जाली उपसभापती जाली तरी सत्ता केन्नाच तकलेक मारली ना. कित्या खातीर? ह्या सामाजीक अधिश्ठाना खातीर काय काळजांतल्यान चिंतपी राजकारणी आशिल्ली सो सत्ता तकलेक मारली ना? उत्तर सोंपें आसा. आमी सल्लागार म्हणून काम करताले तिजे आनी आमी तिका योग्य मार्गदर्शन करताले हें ताजें उत्तर. एकूय विशय फूल क्रेडीट घेता तुमी? फूल क्रेडीट कित्याक 1900 ती हातून तिजो प्रचारूय हांवें इलेक्शनाचो केल्लो आसा आनी सभांनी हांवें मिटिंगो आनी डोर टू डोर कॅम्पेनिंगूय केल्लें आसा. आनी त्या वेळाचेर जे प्रश्न आमी शेतकाऱ्यांचे मिटकाराचे बी घेतिल्ले ते आमी सदांच राजकीय मार्गदर्शना खातीर चर्चा करताली आनी निमाणे स्वता ती स्वतंत्र विशय घेताली. तिका मंत्रीपद कशें मेळ्ळें, तिका खंयची खाती मेळ्ळी, ही सगळी विवरचना आमीच बसून केल्ली आनी ती कशी चलोवपाची बी ती. म्हणटकीच कांय गजाली अश्यो आसात त्यो आयकुपाचें पासियेस आशिल्लें. आयकुपाचें पासियेस म्हणजे म्हाका दिसता की 2-2, 3-3 जाताली रातची जेन्ना विधानसभेचे आमी सगळे कामकाज घेवन बसताले तेन्ना. म्हणटकीच जवळ जवळ शेकड्यांनी म्हणटा ते अशे दीस आमी याद जाता म्हाका की खंयचो एक विशय असो नाशिल्लो की जवळ जवळ एकूच आमदार अशी आसा ती 1995 ते ती उपसभापती जाता जेन्ना तिका उलोवंक मेळूंक ना की जवळ जवळ प्रत्येक डिमांडाचेर उलयले आनी त्या प्रत्येक डिमांडाक लागून म्हजो राजकीय हाजो भरपूर अभ्यास जालो. पूण एक प्रेसा मुखार हें सांगपाची आनी लोकां मुखार सांगपाची गरज आसा. मामी आयची पयरची अशी नाशिल्ली राजकारणी. 4 लोकांचो विचार घेवन बारीक सारीक चिंतून ती घेताली. लोकांक दिसत की ती कोण तरी सांगता आनी त्या प्रमाणे निर्णय घेता तशें ना. आनी हांव खुबशीं उदाहरणां दिवंक शकता. आतां कॅसिनोचें आसा. कॅसिनोचेर ती सभात्याग करपी आनी विरोध करपी त्या बिलाक विल्फ्रेड डिसोजान भयंकर प्रेशर हाडून सुद्दां एकूच बायल आशिल्ली आनी ताजे पयलीं असेंब्लीन कितें भुमिका घेवपाची त्या विधेयकाचेर जे ऑफशोर गेमिंगा खातीर आयिल्लें तें जाका लागून इतलो बोवाळ जाल्लो आसा. तिणें जेन्ना ती भुमिका घेवन प्रभावीपणान आमी जे चर्चा केल्ली ताजेर जे आदारीत भाशण केलें आनी स्पश्ट केलें की बायबलान सुद्दां सांगलां आनी क्रिस्तांव लोक केन्नाच गॅमलिंग सपोर्ट करपाचो ना. हें सगळें आयकून मागीर सगळें मतदान बी जातकीच आनी मतदानाच्या जोराचेर विधेयक पास जातकीच सगळें जातकीच प्रताप सिंग राणेन तिका कुशीन आपोवन व्हेली आनी सांगलें तुजे एथिकल स्टँडा बद्दल तुवें जरी सपोर्ट करूं ना सरकाराक तरी सुद्दां आपूण तुजें अभिनंदन करता म्हणून. हो फॅक्ट आसा. अशें एथिकल राजकारण फ्लोअर ऑफ द हावस तिणें केल्लें आसा. पूण एक गजाल सांगा दिलबर, काँग्रेसी भितर तिका न्याय मेळ्ळो ना. कित्याक लागून? वेल्यान तर अशी आमदार बायल आमदार पयलींच आमचे कडेन बायल आमदार चड नात अशें तर एक काळ अशें आशिल्लो की ती एकटीच आशिल्ली. तशी तीच अशें आसून कित्याक? पक्षाचे राजकारण जर पळयत काँग्रेस पक्षान तशी खूब जाणांचो अन्याय केला. निर्मला सावंत खरें मात तिका कित्याक पक्ष सोडचो पडलो? इतले खरें म्हळ्यार आमची काटकारी बी आसा पळय निर्मला सावंत ही काँग्रेसची सामकी प्राण न्ही. केन्नाच खंय पक्षांतर करून काय ना ताका सोडचो पडलो. पूण मामीचे पळय आसा नदर आसा पळय ती करप्ट नाशिल्ली, भ्रश्टाचारी नाशिल्ली. ती पक्षान पासून जर भ्रश्टाचार जायत जाल्यार तिचे आड लढटाली, बडी मारपाची काम करताली. आनी दुसरी गजाल म्हळ्यार पयशे दिले हें दिलें तें गेलें तोंड बंद केलें असो तिगेलो स्वभावूय नाशिल्लो. आनी हाका लागून असली बायल मनीस जी कोणाकूच परवडपाची नाशिल्ली पक्षान. थंय कशे लोक जाय आशिल्ले थंय फक्त सगळे मेळून खावया हें करया तें करया अशें तरी जाय आशिल्लें. आनी तिका जो पैकी जावंक जाय आशिल्लें तसो तिका कोणें कदर केलीच ना पक्षान. खरें म्हळ्यार तिची सारकी बायल मनीस काँग्रेस पक्षान आसप म्हळ्यार हें खूबच व्हडलें एसेट्स आशिल्लें. हय नंदकुमार बाब, केदो पक्षान काँग्रेसीन अन्याय केलो असो दिसता काय न्याय जालो ना असो दिसता ताजे बरोबर? न्ही, हांगा न्याय अन्यायाचो हें ना. पयलीं म्हणजे विक्टोरिया फर्नांडीसाक हांव पयलीं पासून सांगत आयिल्लो आसा तिणें खंयच्या पक्षान वचचें, खंयच्या तिकेटीचेर उबें रावचें, कसो प्रचार करचो ह्या बाबतींत हांवें कांयच मार्गदर्शन करूं ना. म्हजें मार्गदर्शन आशिल्लें की लोकशाही भरभक्कम जावची, बरो गव्हर्नन्स मेळचो, लोकांचे प्रश्न तडीक लावचे, योग्य पद्दतीन ते विधानसभेन प्रतिबिंबीत जावचे. आनी तिका हांव सदांच सांगतालो पक्ष हो सदांच व्यक्ती परस श्रेश्ठ आसता म्हणून आनी तूं केन्नाच विचार करूं नाका म्हणून. कित्याक हांवें तिका सांगिल्लें समीकरण अशें आसता की हाय कमांडाचो आशिर्वाद जाका जाता तो मंत्री जाता. आनी त्या वेळाचेर जिका मंत्रीपद कित्याक नाकाल्लें तेंय हांव हांगा सांगूंक शकना. पूण म्हाका कांय लोकांनी सरळ सांगलें की तिका वचून हो निरोप कळय की
तिका आमी कॅबिनेटान घेवपाक आमी शक्य जायना आनी ताका ही कारणां आसात जी हांव आज सांगूंक शकना हांगा उघडपणान. आनी त्या कारणाक लागून मागीर जमीरा कडेनय डिस्कशन जालें म्हणजे कित्याक तो म्हाका चर्चा करपाक आपयतालो नागालँडच्या प्रश्ना सकट बाकीच्याय बी राज्याच्या हाजेर आनी आमचे घनिश्ट संबंद आशिल्ले राज्यपाल जमीरा कडेन. तेन्ना ती उपासाक बशिल्ली आपल्याक मंत्रीपद जावंक ना आनी कार्यकर्त्यांनीच तिची समजूत काडपाचो प्रयत्न केल्लो की अन्यायाची एक भावना तयार जाल्ली की आपूण सिनियर आसूनय ज्युनियर मनशाक मिनिस्टरशीप मेळ्ळी बी म्हणून. जमीरानी म्हाका तेंच सांगलें की शिस्त तिणें पाळपाक जाय पक्षाची. आनी मागीर कांय वर्सांनी राजिनामा बी दिवन मागीर पर्रीकारा बरोबर बी वचपाची आयली तेन्ना आमचे कडेन कांय सल्ला मसलत बी कांयच करूंक ना. आनी म्हाका खूब वायट दिशिल्लें की ज्या लोकांनी विश्वासान एका पार्टीच्या तिकिटाचेर तिका निवडून हाडिल्लें तांकां कोणाकच विचारनासतना ते आतां सरकार उडोवपाक काँग्रेसीचे ती गेली बिली हें लोकशाहीक आनी पक्ष शिस्तीक धरून ना. म्हजें तरी आज ठाम मत आसा भाजपा आसूं काँग्रेस आसूं गोवा फॉरवर्ड पार्टी आसूं तुमी एका पक्षाच्या चिन्नार जर निवडून आयल्या ताच्या जाहीरनाम्याचेर लोकांक वचनां दिवन निवडून आयल्या पक्ष हो तुमच्या परस सदांच श्रेश्ठ हे केन्नाच विसरूंक जायना. आनी लोकांनी मतदारांनीय तें सांगपाक जाय. हांवें मामीक तें सदांच सांगत आयिल्लो आसा आनी तिणें तत्वा कडेन केन्नाच तडजोड करूं ना. तिणें म्हजें आयकलें आनी कदाचित ती आपल्या मार्गान गेली आसतली पूण हांवें म्हजें सांगपाचें केन्ना सोडूंक ना आनी तिणें रिस्पेक्टान तें आयकून घेतलें. एक म्हाका 2012ची याद जाता की सांताक्रूज सारक्या मतदारसंघात तिकेट कोणा दिवप आनी एक लास्टाक काँग्रेस तिका तिकेट दिना आनी बाबूश मनसराताक दिता. आज बाबूश मनसरात खंय आहा सगळ्यांक खबर आहा. ती काँग्रेसीची एक व्हडली चूक आशिल्ली अशी दिसता. ती चूक आशिल्ली आनी ती चूक कोणाक भोगची पडटा तें आज आमी राजकारणांत सगळे पळयतात अशें. पूण मामी राजकारणा परस आनी काँग्रेस पक्षा परस नंदकुमार म्हणटा तसो पळय पक्ष सदांच व्हडलो आसता पूण मामी मनीस म्हणून खूब व्हडली आशिल्ली. आमी तिजी तुलना राजकारणा कडेन केन्नाच करची न्हय. बाकीच्या राजकारणा कडेन करची न्ही म्हणून बाकीच्या राजकारण्यांक करचें न्हय पूण तिणें आमकां गोंयकारांक जें जें दिलां पळय आनी जी जी दिका दाखयल्या पळय ती तशी उरूंक जाय. आनी तें मागीर पक्षान दिलें पक्षान पडलें हें कांयच ना. आनी पक्ष म्हणटात पळय तो आत्तां तिकेट डिक्लेअर करता आनी ताका दिसलें की हाय कमांड जावं दुसरे कडेन खंयच्या किंवा बरी एक बॅग आयली व्हडल्या पयशांची जाल्यार ती तिकेट खंयचे खंय वता तें राजकारण करचें न्ही. पूण एक बरो कॅन्डिडेट एक लोकांचो मनीस जर तुमी तिकेट दिना जाल्यार तुमी दितले कोणाक दितले. आज तुमी पळयल्यार कोणाक दितात ते तर तशें आसूंक फावनाशिल्लें तें. पूण राजकारण वेगळें तें हांव कांय उलोवंक शकना कित्याक हांव त्या राजकारणान खंयच वयर पावूंक शकलो ना. कित्याक आमचें राजकारण पळय आसा तें विक्टोरिया फर्नांडीसा सारकें राजकारण जें लोकांचेर बेस्ड आसा लोकां खातीर आसा तेंच राजकारणान मुखार व्हरतलें. तातूंत तिकेट मेळ्ळी कितें ना मेळ्ळी कितें जिखलें कितें हाका कांय अर्थ उरना. पूण मामी सारकी जी हांवें काल एक आर्टिकलान बरयलां मामी ती आवय आशिल्ली आनी आवय म्हणटा पळय ती सदां आवयच उरता आनी ती गोंयकारां सदांच आवय म्हणूनच उरतली मम्मी म्हणून उरतली अशें म्हाका दिसता. 2012ची गजाल जंय बाबूश मनसराताक तिकेट गेली आनी ताजे उपरांत म्हाका दिसता सांताक्रूजचें राजकारणय कंप्लीट बदललें. कितें दिसता? न्ही सांताक्रूजचें राजकारण म्हणटा तें गोंयच्या संपूर्ण एका राजकारणाचो एक सबसेट अशें हांव मानता तुमकां की हांगा कितें आसा की लोकांच्यो ज्यो अपेक्षा आसता की फुटबॉल ग्रावंड करून दियात किंवा आनीक स्पॉन्सरशिपी दियात अशा तरेचें एक पयशाचें कशें राजकारण 1987 उपरांत सुरू जालें सगळ्याच मतदारसंघात सांत आंद्रे जावं आनी कितें जावं. म्हणजे तुका आमी सुद्दां प्रचारक विक्टोरिया फर्नांडीसा वताले तेन्ना म्हाका अजाप दिसतालें की लोक कपेलाक देवळाक बी डोनेशनां दियात पोटयो घेवन मुखार येताले रंग काडपा खातीर हें दियात. हे कसलें राजकारण अशें तकलेन येतालें. म्हणटकीच मतदारूच ज्या जाग्याचेर भ्रश्ट जाल्लो आसा नैतीक दृश्ट्या जो जाहीरनामो बी कांयच दिसना. कित्याक हांव प्रत्येक मिटिंगेन सुद्दां विचारतालो कितें प्रस्न लोकल आसात तुमचे कितें जाय हांगा कितें करपाक जाय फुडें शेतां कशी जाग्यार घालपाची आग्रां कशी जाग्यार घालपाची परते माड लावपाक कितले तयार आसा हाजेर लोक उलोवपाक सहजासहजी तयार नासताले. प्रत्येकाचो हात फुडें जर कांय ना. आनी हाजो निमाणें एक इन्व्हेस्टमेंट पॉलिटिक्स गोंयांत सुरू जालें तेन्ना म्हाका सांगात तुमी उदयबाब भेंब्रे जावं रविंद्रबाब केळेकार जावं JB सरदेसाय जावं हांकां सुद्दां तिकेटी दिवन तुमी जर एक उबे केल्ले जाल्यार ते जिखून येवपाचे. कालापुराय बरे लोक आशिल्ले पूण ते जिखून येवपाचे विक्टोरियाच अशी न्ही. पूण आयजूय हो प्रश्न सगळ्याच मतदारसंघांत ना. कालापूर म्हण कितें स्पेशल ना. हो दुसऱ्याय मतदारसंघाक आमकां लावंक जाता निकश आसा तो. म्हणटकीच जे आमचे कडेन 20-25 हजार इतल्या ल्हान संख्येचे मतदार आसा थंय एक गेम थियरी जाल्या सुरू. म्हणजे क्लब म्हणजे आतां प्रमोद बाब आचार्य जर हाजो एक 5,000 फ्रेंडशीप सर्कल आहा ताका तिकेट मेळटा आनी तो मागीर विनेबल म्हणटा आपूण. ताजो इन्व्हेस्टमेंट आनी दर दिसा आज ना म्हळ्यार प्रत्येक आमदाराक आनी पर्रीकर स्वता आमकां सांगतालो आपल्या कडेन नरकासुराच्यो आनी क्रिस्मसाच्यो बी स्पॉन्सरशीप दिवपाक कांयच ना म्हणून आपल्याच्यानी जावपाचें ना म्हणून करपाक.
म्हणटकीच मामी कडेन तें शक्य नाशिल्लें अशा तरेचे पॉलिटिक्स करपाची आनी ज्या व्यक्ती कडेन ते पॉलिटिक्स करपाचे इन्व्हेस्टमेंट करपाची कित्याक खूब जाण तज्ञ गोंयांत पळयतात आनी सांगतात अरे इकॉनॉमीचे 3च सेक्टर असतात प्रायमरी सेकंडरी टेरिशरी गोंयांत तुमचो 4th सेक्टर पॉलिटिक्स जाला प्रत्येक जाण इन्व्हेस्टमेंट करतात स्टॉक मार्केटान डिविडंड काडपा खातीर हे स्टॉक मार्केट जेन्ना जालें गोंयच्या राजकारणाचे घटक राज्या नंतर 40 आमदार जाले तेन्ना हें सगळें सुरू जालें ताच्या पयलीं जॅक सिक्वेरा इराजमो सिक्वेरा पणजेन कित्याक पडलो इराजमो सिक्वेरा सारको इतलो इंटरनॅशनल डिप्लोमॅट आनी पॉलिटिशियन पणजेन ताका अडेच 2.5 मतां विधानसभेक हे विचार करूंक जाता आमच्यान तुलना करूंक जाता इराजमो सारक्या इतल्या व्हडल्या मनशाची जाका आमदार जावंक शक्य जावंक ना पणजेन ती तेन्ना कोण आशिल्ले हे लोक एक म्हाका सांगात आज जेन्ना लास्ट आमी हें करतात विथ स्टेट ऑनर्स फ्युनरल जाता पण तिजी जी वारसो आसा तो फुडें व्हरपी एक तरी चेहरो आयच्या विधानसभेक तुमकां दिसता दुर्दैवान ना म्हणचें पडटा कित्याक ना म्हणचें पडटा जी एक बेज विक्टोरिया फर्नांडिसाक जे मेळिल्ली वेगवेगळे फाटले लिडरशीप हें तें म्हण किंवा जी वैचारीक जडणघडण म्हणटात पळय तशी आशिल्ले विधानसभेन कोण ना कित्याक विधानसभेन आयिल्ले आसात ते पार्टी पॉलिटिक्स खातीर पॉलिटिक्स करपा खातीर आयिल्ले आसा कितले मतां पडल्यार आपण निवडून येतले आनी ती मतां घेवपा खातीर खंय खंय कितें कितें करपाक जाय हाजेर आयिल्ले आसात कोश्टक मान्य आसा एक थॉट घेवन आयिल्ले तशें ते कोणूच ना आनी ते आमी पळयतात तुमकांय कोण दिसना लास्ट फायनल आयच्या विधानसभे भितर जो मामीचो वारसो फुडें व्हरपाक शकता म्हाका अशें दिसता की विधानसभा म्हणटा ती कितें ही आमच्या आमदारांक पयलीं सारकी कळूकच ना डेमोक्रेसी भितर कित्याक द फर्स्ट अँड लास्ट फंक्शन ऑफ अ लेजिस्लेटर इज टू लेजिस्लेट करेक्ट म्हणटकीच 18 खाजगी ठराव ह्या बायलेन विक्रमी वेगवेगळ्या विशयाचेर विधानसभेन हाडले आनी लेजिस्लेटिव्ह फंक्शन आपले पूर्ण केले 3000च्या वयर स्टार्ट अनस्टार्ट क्वेश्चन विचारले आनी तांणी त्या प्रत्येक क्वेश्चनाचेर सरकाराक धाऱ्यो धरून त्या प्रमाणे ताची हें घेतिल्ली आसा आनी तातूंत गोंयचो पॉवर सप्लाय वॉटर सप्लाय फ्लडिंग आज सगळ्या सिटीनी जाता सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट नाही सगळे विषय मामीन मांडिल्ले चायल्ड वेलफेअर बी म्हणटकीच लेजिस्लेटिव्ह फंक्शनिंग जे इम्पॉर्टंट टास्क आसा ते शिकून घेवप 4 लोकांक विचारप सेंट्रल लायब्ररीन वचून ती नोट्स काडटाली कित्याक लुइजिनान एक एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी केल्ली केन्ना तरी 1988 आनी ताजेर क्वेश्चन आशिल्लो विक्टोरियाक सांगलें ताजेर तुका उलोवचें पडटलें म्हणून तुवें प्रश्न घालो जाल्यार आपल्याक आधार जाय म्हणलो केन्ना पॉलिसी हाडिल्ली जाल्यार आपले सेक्रेटरीक धाडले फोटोकॉपी काडली सगळी लुइजिनाची हावसिंग पॉलिसी तेन्नाची एम्प्लॉयमेंट हावसिंग पॉलिसी कितें आशिल्ली ती सगळी वाचली आनी ताकाच अजाप जालें की तिका कशी कळ्ळी काय म्हणून ही पॉलिसी म्हणटकीच नेतृत्व संघर्शांतल्यान पयलीं वयर आयिल्ले आमदार कितले आसात हें पळोवपाक जाय ताजे नंतर तुमकां इश्यू स्पेसिफीक घेवन कॉन्स्टिट्युएन्सीज न्ही अख्ख्या गोंयचो विजन आशिल्ले आमदार कितले आसात विक्टोरियान अख्ख्या गोंयचे विशय घेतिल्ले फॉर एक्झाम्पल एसटीचो विशय आयलो 2003 सालान की तांकां वयर हातून घालपाक जाय म्हणून शेड्यूल हातून तेन्ना ठराव आयिल्लो आंतोनियो गांवकाराचो तेन्ना आमचें डिस्कशन जालें तुमकां आज एकटोय दिसना हांव आतां म्हणटा की विधानसभेन रोहन खंवटे सारके आमदार बरें काम करतात दिगंबर कामत लुइजीन फालेर हे प्रभावी आमदार आसात पूण प्रत्येकाची कितें आसा की एक मर्यादा दिसता आमकां स्पश्ट खूब जाण नाउमेदय जाल्ले आसात फॉर एक्झाम्पल रोहन खंवटे ऑपोजिशन आसतनाय काम बरें केल्लें आनी आतां परतो ऑपोजिशन बेंचार वतकीच तो ताजें काम चालू आसा तशेंच बाबू कावळेकर ऑपोजिशन आसतना तो पोटतिडकीन उलयतालो पूण त्याच पोटतिडकीन सत्ता मेळटकीच बरो आमदार आनी बरो मंत्री म्हणूनय वचपाची फुडें ताजेर जबाबदारी आसा न्ही हांव इतल्याचेर थांबता आनी एक बरी गजाल सांगली लास्टाक की प्रत्येकाच्यो मर्यादा दिसतात आनी जेन्ना संघर्शांतल्यान नेतृत्व निर्माण जायना ते इन्व्हेस्टमेंट करून निर्माण जाता तेन्ना त्या नेतृत्वाच्यो मर्यादाय त्या इन्व्हेस्टमेंटा भशेन आसतात रिटर्न्सा प्रमाणे केन्ना केन्ना चड येता केन्ना केन्ना कमी येतात ताका कन्सिस्टन्सी आसना अशी कन्सिस्टन्सी आसपी नेतृत्व म्हाका दिसता आज गोंयाक आनी गोंय विधानसभेक जी नितांत गरज आसा तें तयार जातलें आनी दिलीप बाबान जर सुरवाती म्हणिल्लें अशी चर्चा आमी करत रावतले वेगवेगळ्या विशयांचेर तातूंतल्यान खंय तरी एक स्पार्क पेटचो आनी अशी नेतृत्व तयार जावचें इतलेंच मागता आनी थांबता आयले इतली बरे तरेन मतां मांडली थँक्स अ लॉट वयता वाट पडून नमस्कार